नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. राज्यात आंदोलनां पळयलीं जाल्यार सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप जातलें कठीण. आमदार विजयाची भविष्यवाणी. मायनिंग सुरू जावन लेगीत थळाव्यांक मेळना प्राधान्य. भाजपा खातीर हे थारतले घातक, सांगता विजय. पणजेच्या मतदान केंद्रा लागसार आनी 100 मिटराच्या अंतराचेर आशिल्ली खाणा जेवणाची दुकानां 11 मार्च मतदान दीस आनी 13 मार्च मतमोजणी दिसाक बंद दवरपाचो निर्णय. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचो आदेश. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्या गरजे भायर धाडिल्लो बंदखणीत. लुईस बर्जर हाका आपूण केन्नाच मेळूंक ना. आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावान दिले रजाव. लयराई देवीची जात्रा विघ्नाशिवाय जावचे खातीर जात्रेवेळार धोंड, भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी पाळची शिस्त आनी नेम. फावो ती उपाय येवजण बेगोबेग पुराय करपाक यंत्रणा लागल्या कामाक, सांगले मुख्यमंत्र्यान. पळसकट्टा मोलेच्या थळाव्यांच्या पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन आसा चालूच. ऑफिसरान ऑफिसात बसून घेवचे न्हय निर्णय. गावात येवन पळोवची परिस्थिती, मागतात तिडकल्ले थळावे. आनी पारंपरीक पद्धतीन टॅक्सी चलोवप दवरतले चालूच. डिजिटल टॅक्सी धोरणाक टॅक्सीकारांचो खर विरोध. आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस नाकाच, टॅक्सीकार पेटले हट्टाक. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा. हाका लागून सरकाराक येवपी विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातलें, अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान भविष्यवाणी केल्या. मजगतीं मायनिंग सुरू जाल्या, मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात. वेदांतान सरकाराक विकतो घेतला, ताचेच सयत लोकांकूय विकते घेतल्या, अशें वेदांता कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतलें, अशेंय आमदार विजयाचें म्हणणें. येता ते विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांकडल्यान 2193 सुचोवण्यो आनी प्रस्न आयल्यात. अधिवेशनात 42 तारांकीत, 210 अतारांकीत, 14 शून्य प्रहार सबमिशन, 14 लक्षवेधी प्रस्ताव, 4 खासगी विधायकां आनी 3 खासगी वांगड्यांचे थाराव सादर केल्यात, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान सांगले. गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा, देखून सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातले, अशें आमदार विजय सांगता. आयकात. हे जे सेशन जातले हे तुमकां सांगना ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता. हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले. आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग अटेन्शनां आनी 3 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनां मूव्ह करतले. हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनी सरकाराची इनकॉम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो. बिलां जी मूव्ह केल्या हातून बील पयलें म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बील 2026. हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेर्डिन मुगोलाचें बील खूब जाणांनी मूव्ह केला आसतलें, हांवें मूव्ह केला. आनीक बेजीक म्हळ्यार गोंयची शेती, गोंयचे सैम आनी गोंयचो रुरल लायव्हलीहूड हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आनीक सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन, शेतांचे रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचे रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हे प्रोटेक्शन आहा. सगळें गोंय पेटिल्लें आहा, सगळ्या कडेन एजिटेशन आहा. सो हे सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना, बरें कुस्तार आसतलें. सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या ते तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा. आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा, ह्या संबंधान जे भशेन सरकाराचेर येतलो एटॅक तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा. तातल्या तातून गैर जालां गल्फान जे गैरदर उरले आनी थोडे तेंप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारखे खंय पावतले ते सांगूंक जायना. 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा. 74 crores. हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात? कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे, आमचे राज्याचे, हे लोकांनी विसरचे म्हणून.
मजगती वेदांतान गोंय सरकाराक विकतो घेतला, ताजे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता मायनिंग कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतले. मायनिंग सुरू जाल्या मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात अशें विजय सांगता. स्थानिक मनशाक जर काय फायदो ना जाल्यार स्थानिक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट करचो आडवपाक वतात. हे मुळगांव आमकां दिश्टी पडटा. वेदांताचेर जें कितें जाता ते वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो. आनी हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर घातक जातलें की बीजेपीन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानिक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी ताका प्राधान्य कसलेंच दिवंक ना आनी ताजे खातीर लोक रस्त्यार येतात. सो कसल्याच इश्यूचेर लोक रस्त्यार येवपाचे बंद जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या मतदान केंद्रा लागसार आशिल्ली खाणा जेवणाची दुकानां 11 मार्चाक सकाळी 6 ते रातीच्या 9 मेरेन बंद उरतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दिला. तशेंच मतमोजणी केंद्रा कडल्यान 100 मिटराच्या अंतराचेर आशिल्ली दुकानांय मतमोजणी दिसा 13 मार्चाक सकाळच्या 6 ते मोजणी पुराय जाय मेरेन बंद उरतली. सरकाराक दर एकल्याच्या जीवाची काळजी आसा, मात लयराई देवीची जात्रा विघ्ना शिवाय जावचे खातीर जात्रे वेळार धोंड तशेंच भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी शिस्त आनी नेम पाळचे असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. फावो ती उपाय येवजण जाता तितले बेगीन पुराय करपा खातीर प्रशासकीय यंत्रणा कामाक लागल्या अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. शिरगांवचे लयराई देवीच्या फाटभुंयेचेर आमदार प्रेमीन शेट हाच्या सयत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. या वेळार दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस, भलायकी आनी हेर संबंधित खात्याचे अधिकारी तशेंच लयराई देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. गर्दी टाळपा खातीर जात्रे वेळार वेवस्थापन कशें करचें ते विशीं मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केले. देवस्थान समितीन लेगीत नेम लागू करचे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यान केली. दोन तळे कडल्यान होमखंडा कडेन वतना लागपी स्लोप कातरपाचे काम सद्याक चालू आसा. जात्रे वेळार वायट घडणूक घडपाक जायना म्हणून फावो ती काळजी घेयात असे निर्देश मुख्यमंत्र्यान संबंधितांक दिला. पळयात. जात्रेच्या निमित्तान लयराई देवीक नमन करता. ज्या पद्दतीचो इन्सिडंट फाटले फावटी जालो त्या खातीर तो इन्सिडंट परत केन्नाच जावचो न्हू म्हणून मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाच्या दृश्टीन म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले कलेक्टरा पासून सगळे जाण इन्क्लुडींग आमचो लोकल MLA प्रेमीन शेट हांगासर आसा. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या कडेन म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय ते घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एन्फोर्समेंट करपा खातीरूय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. टेम्पररी बॅरिकेटींग आनी ज्या जाग्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जातलें. हांव लयराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स ते तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी देर डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो वच रूट ह्याच्याच खातीर आनी वच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आहा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता अशें इन्सिडंट परत केन्ना जावचो ना. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पर्यंत आमी सगळे करतले. रस्तो ग्रेडियंट तो नवीन रोड आमी करपा खातीर टू वेज आमदारांनी सजेशन दिलां. काही लोकांनी जर NOC दिवपा जाल्यार ते बेगीन दिवच्यो तोय सुद्दां आमी बेगीन करपाक तयार आसा. सगळे भावीक जे जात्रेक येता तांकां वेवस्थीत रित्या बरी सोय आनी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा. ताची सगळ्यांचें सहकार्य हें म्हत्वाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आमी पारंपारीक पद्दतीन टॅक्सी चलोवप चालूच दवरतले. सरकाराक पारदर्शकताये खातीर वा पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर उपाय करपाक जाय जाल्यार आमी सहकार्य करपाक तयार आसात. मात आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस नाकाच म्हणून टॅक्सीकार हट्टाक पेटल्या.
सरकारान जेन्ना ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू केल्या तेन्ना सावन गोंयचे टॅक्सीकार माफिया म्हणून फामाद जाले. पयलींच आमची ब्रँड एम्बेसिडर म्हणून वळख आशिल्ली अशें टॅक्सीकार योगेश गोवेकाराचें म्हणणें. लेट्स सी इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरीच जाता. बट आमकां असो आमचो पारंपारीक जो वेवसाय चलता टॅक्सीचो तो तेच पद्दतीन बट ट्रान्सपरन्सीक लागून कितें करूंक जाय, मेकॅनिझम हाडूंक जाय, टुरिस्ट सेफ्टीक लागून बी, नाल्यार वी आर रेडी फॉर दॅट. बट आमी एपार येवपाक रेडी ना. आख्ख्या संवसाराक एप बेस्ड वर्सीस ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्साच्या भितर झगडी चालूच आहा. आनी सरकारान जेन्ना पळय एप बेस्ड टॅक्सी हांगा गोंयांत हाडला पळय तेन्ना जेन्ना आमी माफिया जाल्ले तेच्या पयलीं आमी ब्रँड एम्बेसिडर जाल्ले. सो गव्हर्मेंट इज कमींग विथ सम मेकॅनिझम फॉर ट्रान्सपरन्सी. वी आर रेडी, बट एप बेस्ड इज नॉट अ सोल्युशन आनी आमी एप बेस्डाक येवपाक रेडी ना. तुमकां मायकल लोक सपोर्ट करता तो येयला आयज तुमकां सपोर्ट करपाक. आतां कितें आहा, मतांक लागून खुबशे जाण सपोर्ट करतले न्हू. आतां इलेक्शनूय लागीं पावल्या. सो दीस मायट बी अ पॉलिटिकल गेमीक काय सांगूंक शकना. बट इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरी गजाल. इश्यू रिजॉल्व जाता जाल्यार कित्याक आमची अरावंड टॅक्सीकारांची 20-25 फॅमिली आहा. बरे भशेन तरी पोट भरतले. 2018 जेन्ना गोंयांत येयल्या तेन्ना जेन्ना आमच्या टॅक्सीकारांक त्रास जाता, टॅक्सीकारांची केशी पडल्यो, धंदो सोंपलो आनी खुबशे बिझनस काबार जावपाची कंडिशन आसले. सो आयज जर आमचो धंदो पारंपारीक जो वेवसाय चलता जो आमी वाडयल्लो आहा टुरिझम स्टेक होल्डरांनी, टॅक्सीकारांनी, तो आमच्या हातीन उरत जाल्यार बरी गजाल. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्याक गरजे भायर बंदखणीत धाडिल्लो. आपूण लुईस बर्जर हाका केन्नाच मेळूंक ना. तो कोण तें आपल्याक अजुनूय खबर ना. ताका संबंदीत आशिल्ले मंत्री जाले आनी आतां सुशेगाद जाल्यात अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव सांगता. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या काळात आपणे विधानसभेत ड्रग्साचो प्रस्न मांडिल्लो. बंदखणीत ड्रग्स ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें, पूण उपरांत तें सिद्ध जालें अशेंय ताचें म्हणणें. राज्यांत वाडपी ड्रग्स प्रकरणा विशीं तांणी हुस्को उक्तायला. पळयात. आज एंड ड्रग्स म्हणटें जेली पासून चलत न्हू. आनी तेन्ना हावजांत चीफ सेक्रेटरी येयलो, ते मेळ्ळो आनी चीफ सेक्रेटरी सांगलो ना जेली एक पण केस ना म्हणून. आनी तेच उपरांत SM जातकीच रोखडें जेलींतून ड्रग्स धरलें. उड आसा तुमकां? हांव उड आसा. हांव हावजांत जेन्ना आमचो संपलेलो पारेकर आसतना हांवें बोवाळ मारली तेन्ना की सांगून म्हाका तुमी अननेसेसरी जेलींत घातलो, पॉलिटिक्सान पडलो, जेली बगीच पडा, सगळें बगीच पडा. किंवां लुईस बजाज म्हण तेजेर म्हाका भितर उडयलो. लुईस बजाज म्हणटा हांवें केन्ना चलना, तेका मनीस चलना. लुईस बजारा हायल तेका आतां मिनिस्टर करून घेना हांवें सुसेगाद. आनी लुईस बजार म्हजी केस जाली. लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना कांय चोवंक ना. लुईस बजाराकूय चोवना. लुईस बजार पण म्हणटा तेंगे केलो तेका घेवन मिनिस्टर करून हांवें. एक कॉलेज कडेन एक स्कुला कडेन एक मॉनिटरींग करपाक मनशां दवराय म्हण. कित्याक आयज ड्रग्स भुरगे 14 वर्सांचे, 18 वर्सांचे, 20 वर्सांचे भुरगे आयज ड्रग्स उडटा. पूण ड्रग्स पळय म्हणटा तें एक पाटी तुका तूं पिवोंक लागलो, तूं खावपाक लागलो, तूं मागीर कोण म्हण म्हणटा कोण कोवडोन म्हण सारको मागीर तुका चान्स आसना. ड्रग्स म्हणटी एक वस्त सारकी डेंजर. आनी हे ड्रग्स तरी बंद कोनाय गोंयांत. आनी गोंयांत तें आतां तितलें वाडलां. ड्रग्सवाल्यान धरताय पुलीस, तेंगे ड्रग्स कलेक्ट कोताय आनी ते कोताय भितर उडयताय. तेंगे मागीर आदोगाद जाता, तेका सुण वता. हें जावपा जायना. चडशे भुरगे पळय जेन्ना आज काबार जाता यंग भुरग्याचे ड्रग्स खावन काबार जाता. ड्रग्स म्हणटा बंद जाता तेंकां यंग एजीत तें कोणा ड्रग्स म्हणटा तें यंग एजीत तेंकां बरें दिसता. हें ड्रग्स म्हणटा तें बंद जावपा जाय. हांव मागता आजून मागता सरकारा कडेन ड्रग्साचेर रिस्ट्रिक्ट करपाक. म्हापशा होळी उत्सवाक कांय जाणां मदीं मारामारी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय तरणाट्यां मदीं जाल्ल्या ह्या मारामारीत एकलो तरणाटो जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केला. मजगतीं ह्या प्रकरणाची म्हायती मेळटाच म्हापशा पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दुबावितांक ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. दिवचल शारा लागसार आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांतल्या बांदान आनीक एक बळी घेतला. ह्या बांदात बुडून 42 वर्सां पिरायेच्या मनशाक मरण आयलां. नौशाद बडिगर अशें बुडून मरण आयिल्ल्या मनशाचें नांव जावन आसा. बुधवारा बांदाचेर न्हावपाक गेल्लो तेन्ना तो बुडलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. मजगतीं बांदाचेर न्हावपाक बंदी हाडपा खातीर पावलां उखलतले अशें थळावो पंच वांगडी योगेश पेडणेकार हांणी सांगलें.
मूळ कर्नाटकाचो आनी वाठादेव वाठारांत रावपी 42 वर्सां पिरायेच्या नौशाद बडिगर हाका बांदाचेर बुडून मरण आयले. बांदाचेर न्हावपाक गेल्लो तेन्ना तो बुडलो अशी म्हायती मेळ्ळा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान ताची कूड बांदांतल्यान भायर काडून पुलिशेच्या ताब्यांत दिली. एक डेड बॉडी फ्लोटिंग जाता खंय तर हितून नियर महादेव टेम्पल वाठादेव बिचेर ती न्हंय. आमी इमिजिएट टर्न आउट केलो. ती पावले आनी ती डेड बॉडी वयर हाडली आनी ती पोलीस आसले गेली पोलीस स्टेशन तेंचे कडेन हँड ओवर केली आनी रिटर्न आयले. तेचें नांव जावन आसा कितें नौशाद बडिगार. नौशाद बडिगार. तेची एज अरावंड 40 to 43 आसतली. ती पोलिसांनी हँड ओवर केलो आनी आमी आयले. ते तो भितर आसली ती. पण ते सस्पेक्टेड असे काय ना. सस्पेक्ट तशें कितें सांगूंक शकना. ते भितर आसली आमची काडले पोलीस हँड ओवर केली. फुडली कित्याक ते पोलीस पळयता. मजगती वाटादेव बांद न्हावपा खातीर धोक्याचो जाल्लो आसा. यान पयलीं 3 ते 4 जाणांक हांगा बुडून मरण आयला. या बांदाचेर न्हावपाचेर बंदी हाडपा खातीर पावल उखलतले तशेंच कोण न्हावपाक येता तांचेर कारवाय करतले अशें थळावो पंच वांगडी योगेश पेडणेकर हाणें स्पश्ट केलां. काल जी हांगा घटना जाल्ली आहा पळय दनपारां जवळ जवळ 1:30 सुमार हांगा भुरगे न्हावपाक येता. तितूंतलो वाठादेव म्हणजे वॉर्ड क्रमांक 11 तितलो एक नौशाद म्हणजे एक मनीस आहा पळय तो दनपारां काल हांगा अचानक न्हावपाक येयलो. एकटोच आसलो असो दिसता. न्हावपाक येयलो आनी तिणें थंय न्हावपाक म्हणून उडकी घातली पळय तो एकदां गेलो पळय भितून तो वरूच सरोंक ना. म्हाका दिसता ही जवळ जवळ ही 4थी घटना आसा. हेच्या पयलीं अशे 3 जाण ते 4 जाण हांगाच पडोन मेल्लेले आसा. आनी जे हांगा जे न्हावपाक आसा पळय हे आमचे वाठाराचे स्थायीक जे कोण आहा ते केन्नाच हांगा न्हावपाक येना. कित्याक हांगा उदीक खूब आहा आनी हांगा रिस्क खूब आमी केन्नाच हांगा न्हायना. पण फाटल्या 2 वर्सांक जेन्ना कोण तरी मेल्लो पळय तेन्ना WRD डिपार्टमेंटान हांगा एक बोर्ड लायलेलो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लायलेलो की हांगा न्हांवचें न्हू म्हणून. उदीक खूब आसा आनी हांगा मरणाची खूब शक्यता म्हणून हांगा बोर्ड लायलेलो. जाल्यार तरी पूण हांगा जे भायले लोक आहा वाठाराचे लोक जे पण भायले लोक आसा पळय ते हांगा येवन तो बोर्ड सो काडून तेंच्यानी भायर उडयलो आनी हांगा न्हावपाक लागले आनी ते कशेंच सांगल्या उपरांत आमचे कशेंच आयकना. काल दनपारां तो नौशाद बिलकुल काल मेल्या उपरांत ताका काडलो बिल्लो आनी फायर ब्रिगेडीची गाडी येवन सगळे तेंच्यानी काडून मी ताका व्हेलो खंय. त्याच्या नंतर सांजची 4ची गजाल परतून हांगा भायलेच लोक हांगा येवन न्हावपाक लागले आनी आमचे गांवचे ग्रामस्थ जे आसले पळय तेंच्यांनी ताका हांगा सगळ्यांनी ताका शीत करून वयर काडपाचो प्रयत्न केलो. जाल्यार तो एकटोच आसलेलो आमच्या गांवचो. एकटो किंवा 2 जाण कितें अशें आसले जाल्यार ते 4-5 जाण जे आसलेले भायले मनीस तेंच्यांनी येवन आमच्या गांवच्या मनशाचे हांगा अशी तकलेर धरून मूड मारून ताका सामको म्हणजे ताका हें केलो. म्हणजे हे चल्ला तरी कितें. काल हांवें WRDच्या जेईक फोन केलेलो. म्हाजे कडेन ते कोण भुरगे न्हाताले पळय तेजे कडेन फुटेज आहा ते WRDच्या जेईक धाडला. WRDच्या जेई कडेन हांव उलयल्लो की हेजी हो जो फुटेज आहा पळय व्हिडियोचो तो आमी पुलीस कंप्लेंट करुया आनी तेंचेर कारवाई करपाक जाय. जाल्यार हे अशें सुदारचें ना. जर कोणाक दिसलेच की मातशें न्हांवचें अशें जाल्यार तेंच्यांनी वयर भितून वयचें न्हू. हांगा सकयल जे धपरा सकयल जे उदीक आसा पळय थंय तिणें आपले कितें न्हांवपाचें आतां न्हांवन वचूं शकता. कोणाक गरज आसाच जाला जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें न्हू ही म्हाजी कळकळीची विनंती आसा. पुलीस डिपार्टमेंटाकूय आमी वयतले. आमी आतां WRDचे जेईक मेळटले तेंच्या थ्रू आमी वचोन पुलीस डिपार्टमेंटाक वचोन मेळोन आमी ते कोण हांगा काल न्हांवपाक आसलेले पळय तेंची आमी कंप्लेंट करतले. आनी आतां आमची फोर्टनायट मिटींग जातली तेन्ना पंचायत मिटिंगेक आमी ठराव एक घेतले की बरें कसलो तरी एक बरो कायदो काडून हांगा जर ते कोण न्हांवपाक मेळटा तेजे खरी कारवाई करची हेचो एक निर्णय घेवपाचो आमी प्रयत्न करता. नाल्या बंदी हाडची. हय जाल्यार एक बंदी हाडची म्हणून. हांव सध्या कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी वाठादेवच्या बंधाऱ्या कडेन आसा. हो जो वाठादेवचो बंधारो आसा तो सादारण 15 वर्सां पयलीं WRDन बांदिल्लो आसा. हो बंधारो न्हावपा खातीर असुरक्षीत आसा तरी लेगीत अदी मदीं ह्या बंधाऱ्याचेर न्हावपा खातीर गर्दी आसता. आतां मेरेन ह्या बंधाऱ्याचेर एक शाळकरी भुरगो मेळून 4 ते 5 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या बंधाऱ्याचेर जी बुडून मरण येवपाच्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचेर जर आळाबंद हाडटले जाल्यार थळावे पंचायत तशेंच हेर सरकारी यंत्रणांनी फुडाकार घेवन ह्या बंधाऱ्याचेर न्हावपाक कायमची बंदी हाडची अशी मागणी लोक करीत आसात. गोमंतक TV खातीर वाठादेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हजेरेत दिवचल शारांतल्या बर्थडेचो होमखण उत्सव बुधवारा मध्यान राती व्हडा दबाज्यान मनयलो.
पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल असो जय जयकार करीत कडक एकवत धरिल्ल्या भक्तगणा सयत अवसारी मोडान देवीचो कळस घेवन पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले. होमखण हे बोड्डेचे शिगम्याचे खाशेले वैशिष्ट्य. बुधवारा राती मूळ स्थानावयल्यान देवीचो कळस परंपरे प्रमाण देवळा भायर काडलो. पारंपरीक मिरवणूक काडले उपरांत होमखण पेटयले. उपरांत कौला जावन मध्यान राती 2 ह्या उत्सवाची सांगता जाली. अग्निदिव्य पळोवपाक भाविकांनी व्हड गर्दी केली. होळी पौर्णिमेच्या तिसऱ्या रात्री वडेश्वराच्या पटांगणात मोठ्या दबाज्यानं आम्ही साजरा करतात. त्यानंतर आमचे धोरण नाचतात, भाविकांची अलर्ट गर्दी आमकां सपोर्ट करतात. आम्ही होमखणाक उदक अग्नी दितात. नंतर आमी आमची पारंपरीक जी घर आसा ते आमी स्थान करून वता आणि येता आसतना आमचे सातेरी महामाया देवी ह्या वळणात यांचे आमी दर्शन घेतात. आणि त्यानंतर आमी वडेश्वराच्या पटांगणात येतात. आमच्या नाट्य प्रयोग चालू असता तो सोबत येतात. नंतर आम्ही देवीचे कौल घेऊन कळसा अगदी प्रवेश करतात. आणि आमचो जो होमखणी कळस घेवची पळय आसा तो बोट तो अगदी प्रवेश केल्याबरोबर आमच्या उत्सवाची सांगता जाता. साधारण कितले धोंडगण जवळ 2.5 सध्या आमी करतात. एकवत कितले दीस पळयतात? आमी जवळ 5 दीस जो आमचो मुख्य जो आहा मोड जो आहा तो जो आमच्या बाकी आमी 3-4 दीस पळयतात. कितल्या वर्षाची परंपरा आहे का? ही जवळ 50-55 वर्सां जातली. जो हांगासर आमचो उत्सव जाता तो उत्सव ताका आमकां सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर ह्या पटांगणान आमी साजरो करतात. तेन्ना आमकां सगळे आमचे देवस्थान कमिटी बोडेसी सातेरी देवस्थान कमिटीचो आमकां खूब तेंचें सहकार्य आसा. प्रत्येक गोश्टी आमी जर कितेंय तांकां मागूं आमकां तेंच्यांनी केन्ना ना म्हणूंक ना. आनी अशेंच आमकां लोकांनी भाविकांनी आमकां खूब कितें हांगासर सपोर्ट केल्लो आसा. ताच्या भाविकाच्या सपोर्टान आमी हो उत्सव आमकां साजरो जाता. असोच आमचो हो उत्सव बरे भशेन जावचो असो आमी वडेश्वराक मागता आनी आमचें आरोग्य सगळ्यांक बरें दवरचें अशें मांडवी न्हंयत मेगा कसिनो हाडचे ना. तांच्यांनी परवानगी मागल्या पूण आमी ती दिवचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. मजगतीं बुधवारा पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. व्हडली कॅसिनो मांडवी न्हंयत हाडची न्हय म्हूण तांच्यांनी मागणी केली. व्हडली कॅसिनो येवपाची आसा अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसां सावन चलता. ही कॅसिनो आयली जाल्यार पर्यावरणाक हानी जातली असो भंय उक्तायत पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोचे शिष्टमंडळ फाटल्या कांय दिसां सावन झगडटा. हो विशय महापालिकेचे बसकेत घेवचो म्हूण तांच्यांनी पणजे महापालिकेत आंदोलन लेगीत केल्लें. तशेंच बुधवारा हो विशय घेवन पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. मांडवी न्हंयत कॅसिनो हाडची न्हय तशेंच तांकां परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी केली. मजगतीं मांडवी न्हंयत व्हडले कॅसिनोक परवानगी दिवंक ना. विरोधक राजकीय हेतान लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो यत्न करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बेसिकली तुम्ही जाणा की आता आमी इतले दीस कॅसिनोचो इशू पणजेकारांनी हातान घेतिल्लो आसा. पब्लीक मिटींग जाली, आमी वेगळे वेगळे अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे, आमी पोर्ट्स मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक मेळ्ळे आनी वी हॅव टेकन दीस इशू व्हेरी सिरियसली. मेन इशू आशिल्लो म्हणजे जो एमर्जन्सीचो ओवरऑल कॅसिनोचो इशूच्या आमी त्या विरोधान आमी झगडटात. पूण मेन जो एक एमर्जन्सी आशिल्ली which was this boat which was going to replace an existing casino vessel. एक 70 कॅपॅसिटीची बोट काढून 2000 कॅपॅसिटीची बोट हाडपाचो जो प्लॅन आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस आनी त्या खातीर हो आमी इशू इतलो स्ट्रॉंगली घेतिल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां टायम दिलो आनी आय एम ग्लॅड टू टेल पीपल ऑफ पणजी, पीपल ऑफ रेशमागोस एंड पीपल ऑफ गोवा की ही हॅज कन्फर्म टू अस की ही जी न्यू बोट
which everybody was concerned about, ही बोट आता मांडोवी नदीन येवची ना. He has confirmed to us that he has told the company which had applied for the permissions की ते 70 लोकांची बोट काढून 2000 लोकांची बोट हाडूंक शकना. This is what the CM has confirmed to us in person. परत सांगता म्हणजे लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करपाचो खुबशे जाण म्हणा किंवा ऑपोजिशन म्हणा पॉलिटिकल यूज करीत आसा. बोट कशी येयना हांव क्लियर कट सांगता ही बोट येवची ना. ते जस्ट म्हणजे परमिशन मागलेले आमी तांकां सांगला सर बाकीचे तुम्ही परत एकदा जे आपण ते रिवाइज करा बोट येवची ना जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदराखाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खासा घडामोडींचेर आसतली नदर. 11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13 फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड लेवलावेल्यो ताज्यो खबरां विशींची थेट म्हायती तुमकां ह्या सदराक वाचपाक मेळटली. तर आयजूच तुमच्या लागींच्या विक्रेत्यांकडेन संपर्क साधून तुमचो गोमंतक दिसाळ्याचो अंक सबस्क्रायब करा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपूल